गॅस सिलिंडरा प्रमाण पेट्रोल आणि डिझेलाचो उणाव निर्माण जातलो अशी वावडी पातळील्यान गोंयभर खवदळ पडला। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपांचेर लोकांनी पेट्रोला खातीर गर्दी केल्यो। कांय लोक जाल्यार पंपांचेर गॅलन बाटल्यांनी पेट्रोल भरून घेवपाक आयिल्ले। मात राज्यांत फुडले 15 दीस पावता तसो पेट्रोल आणि डिझेलाचो सांठो उपलब्ध आशिल्ल्यान लोकांनी पॅनिक जावचें न्हय अशें आवाहन गोंयचे पेट्रोल डीलर असोसिएशनाचे अध्यक्ष नरहर ठाकुरान केलें। पळयात पुराय बातमी। आखाती देशात चालू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर भारतात इंधन पावपाक आडमेळी येवपाक लागल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संकश्टाची तुळा कोविड अरिश्टा कडेन करून सगळ्यांनी एकठांय झूज दिवपाचो उलो मारिल्लो। तशेंच पावतलो इतलो कच्च्या तेलाचो सांठो आसा अशें सांगिल्लें। मात तरी आसतना इंधन सोंपता म्हूण वावडी पातळींतल्यान बुधवारा राजधानी पणजी सयत गोंयभरच्या पेट्रोल पंपांचेर लोकांच्यो गाडयो घेवन लायनी लागिल्ल्यो। मंगळार मेरेन सुशेगाद आशिल्ले गोंयकार बुधवारा सांज मेरेन अचकीत काचाबूल जाले। सकाळ सावन पेट्रोल पंपाचेर घिट्ट्यो पडपाक लागल्यो। कांय वाठारांनी जाल्यार तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। बाटल्यो आनी गॅलनांनी पेट्रोल दिना तरी लेगीत लोक बाटल्यो आनी गॅनल घेवन पेट्रोल हाडपाक लागले। मजगतीं पेट्रोल आनी डिझेलाची पुरवण करपी नवी बोट 6 एप्रिलाक गोंयांत पावतली। ते खातीर गोंयांत इंधनाचो उणाव भासपाचो प्रश्नूच येना। पेट्रोल पंपाचेर येवपी गाडयांक जाय तितले डिझेल दितात। वेवसायीक वापरा खातीर जे गिरायक मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करतात तांचेर कांय बंधनां घातल्यात। 15 दीस पावतलो इतलो पेट्रोल आनी डिझेलाचो सांठो उपलब्ध आशिल्ल्यान लोकांनी पॅनिक जावपाची गरज ना अशें आवाहन गोंय पेट्रोल डीलर असोसिएशनाचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी केलें। There is no shortage of petrol and diesel in the state of Goa. Some petrol pumps may currently be out of stock due to panic buying by the public. However, there is no need for concern. At present, Goa has sufficient fuel stock to last for approximately 8 days. Additionally, a fresh consignment has been received today at the depot, which will sustain supply for another 7 days. This cycle of consignment is regular and repeats every 8 to 10 days. In total, we have adequate stock to meet demand for around 14 days for all the 3 companies, that is Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum and Indian Oil Corporation. We kindly request all citizens not to worry and to avoid panic buying at petrol pumps. देशात इंधनाचो फावो तसो सांठो आसा। ते खातीर लोकांनी पेट्रोल आनी डिझेला खातीर पेट्रोल पंपाचेर गर्दी करची न्हय अशें आवाहन भौशीक वाठारांतल्या तेल कंपन्यांनी केलां। तशेंच समाज माध्यमांत व्हायरल जावपी वावड्यांचेर कोणी विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन सरकारान केलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।